Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. निवडणुकीची तिकीट जी आसा ती आम्ही ठरयना. हांव जरी प्रदेश अध्यक्ष असलो जाल्यार निवडणूक डिक्लेअर जाल्यानंतर आमची पार्टीची आमी एक इलेक्शन कमिटी आसता. वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर सगळ्यांनी जरी तिकेटी मागल्यो आसत मागपाक कांयच हरकत ना. आमची एक वेगळी सिस्टम आसा. त्या सिस्टमीच्या आधाराचेर पार्लिमेंटरी बोर्ड जो आसा तो निवडणूक चलयता. बाबू आमच्या हांगा उपमुख्यमंत्री आसा पण बाबू सुद्दां आमचो त्याच प्रोसिजरान वतलो. गोंयचो मुख्यमंत्री त्याच प्रोसिजरान वतलो आनी ते ठरयतात त्या वेळाचेर ती मिटींग ज्या वेळार जाता त्या वेळाचेर बाबू त्या वेळेक ना. बाबू आमचो कोर टिमीचो मेंबर आसा आतां. त्यामुळे बाबू आसतलो पण बाबूची केपें जेन्ना ठरयतले सबंद गोंयचें ठरयलें तेन्ना तो आसतलो. ठरयतले म्हणजे आमी फायनल करूं शकना. आमी रिकमेंडेशन जें येता तें रिकमेंडेशन फुडें वयर धाडपाक जाय पार्लिमेंटरी बोर्डाक. ते डिस्कशन इलेक्शन कमिटीच्या हातून आसता आनी तेजो कोर टीम मेंबर ही वन ऑफ द मेंबर आसतलो. पण तेजें स्वताचें जेन्ना डिसिजन जातलें त्या वेळाचेर तो रुमाच्या भायर येतलो. डेप्युटी सीएम उरतले काय फुडें बी कितें? नाही कशें आसा पळय हे तें जो ठरोवपाचो अधिकार जो आसा तो सगळो फायनली पार्टीचे पयलीं निवडणूक जावची. निवडणुकीक आमी सगळे जाणांनी करून स्वताच्या जातीतलें सरकार हाडटा. तितून पर्यंत हांवें सांगता फुडले दिसांत कितें हे सगळे गोश्टी हांव कशें आसा भविश्यांत कितें जावपाक शकता तें हांव की सेकंडली खुबशे जाण तुमचे भाजपाचे सोडून वेगवेगळ्या पक्षान वता. इलेक्शना टायमार ते आयले जाल्यार तुमी घेतले? कशें आसा पळय तुवें म्हणलें खूब वयता अशें ना ते सिंगल कोण आसा पळय आनी ते कोण वयता जो दुसऱ्या पक्षान तेणी येवन हांगा आयला तो म्हादेव जसो भारतीय जनता पार्टीच्यान ओरिजन न्ही तेचें ओरिजन काँग्रेस मागीर आनी खंयचो तरी विजय मल्ल्या पार्टी मागीर तो भारतीय जनता पार्टी. पण भारतीय जनता पार्टीचे हांवें तुका सांगलें अशे खूब लोक आसा की जेंच्यांनी निवडणुकाय लडोवना पूण ते भारतीय जनता पार्टी बरोबर पावतात. हांवें तुका सांगलें म्हज्या सगळ्या हांवें तुवें प्रश्न विचारले म्हणजे सगळ्या प्रश्नाची उत्तर हांवें तुका दिलें.